डिसिजन्स घेतलेली विथ रिगार्ड टू फोर्सफुल इन्स्टॉलेशन ड्रायव्ह बाय आवर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि काल एक हियरिंग आशिल्ली आणि हांव म्हजें नांव अमरनाथ गांवकर आणि डॅरल डिसोजा who represented 1,000+ consumers in our group called Smart Meter Naka. आम्ही अप्रोच झाले काल इंटरव्हेन्शन ॲप्लिकेशन घेऊन कमिशना फुडें बाय टेकिंग आवर लिगल हेल्प फ्रॉम मिस्टर एल्विस क्रूज. जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना आमचें इंटरव्हेन्शन ॲप्लिकेशन तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें. कमिशन डिसायडेड टू कीप इट पेंडिंग एंड डिसायडेड to appoint the amicus curiae so that we can go and present our case in front of the amicus curiae, because there are lot of people who will come with this intervention application. So we are satisfied till such, and 24th आमकां next date दिल्या आणि डिपार्टमेंटाचे मनीस आशिल्ले, ऑफिसर्स आशिल्ले काय कोण आमकां खबर ना, तांचो लॉयर आशिल्लो. दे केम टू आस्क टायम. सो द कमिशन since it decided that they will appoint amicus curiae and 24th is the next date and the decision is kept pending. आज हो प्रेस घेवपाचे कारण म्हणजे मिडियाचे भलतेच मिसलिडिंग रिपोर्ट्स येतात. अजाप दिसता की जेन्ना आमी थंयच्यान भायर सरले, डिपार्टमेंटान थोडे स्पोक्स पर्सन काय रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां खबर ना, ते एक मिसलिडिंग मेसेज पावपाक लागले भायर. पण भितर कितें जालें इतकेच जालो मुद्दो आशिल्लो वेदर ह्युमन रायट व्हायलेशन इज डन, इट इज व्हायलेटेड. ह्याच मुद्द्याचेर बाकीचो कांयच डिस्कशन करपाचो प्रश्नूच येना, कित्याक मुद्दो फक्त ह्युमन रायट व्हायलेशनाचे सुमोटो तेंच्यांनी घेतलेले. आमी काय अप्रोच जावं नाशिल्ले ह्युमन रायट्साक की तुमी घ्या म्हणून. ऑन देअर ओन रिडींग द न्यूजपेपर आर्टिकल अबाउट दिस opposition to smart meters, they had taken this sumoto. फक्त इतकेच झाले अँड वी आर सॅटिस्फाईड दॅट त्यांच्यानी आमकां एक संधी दिल्या की आमचे डिटेल्स आणि मुद्दे एमिकस क्युरी फुडें मांडपाक, अँड दॅन दे वील प्रोबेबली टेक अ फायनल डिसिजन आफ्टर आर्ग्युमेंट्स. ऑफकोर्स अजाप इतलेंच दिसता की भायर येवन स्पेशली आमचो बरो RTI एक्टिविस्ट डिपार्टमेंटाचोच मिस्टर काशीनाथ शेट्टी, तो येवन सांगपाक लागलो फकाणाशें करून की 3-4 मॅडम आयले म्हणून कंज्युमराचो. वी रिप्रेझेंटेड 1,200+ फ्रॉम आवर ग्रुप. आमचो ग्रुप फूल जाला, आमकां आनी ॲड करपाक मेळना. आमचे 10,000 लोक जाता. खंयचीय जर मॅटर तो घेवन जर गेला, हांव वतलो इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक इंट्रस्ट. ही बींग RTI एक्टिविस्ट, ही शूड नो इट व्हेरी वेल. कित्याक तो PIL फायल करीत आसता. एक एक्झाम्पल म्हणजे तुमकां उदाहरण दिता म्हणजे तो हालींच तो मॅनग्रुव्स कटिंगाचेर आनी फिलिंग ऑफ लो लायनाचेर केस जाली, मागीर ताची एफडी जाली ओल्ड गोवा. तो कितें आख्खे 15 लाख गोंयकारांक घेवन गेल्लो, तो एक आख्खे गोंयकारांक रिप्रेझेंट करपाक गेल्लो न्ही. सो अशें ते 3-4 आयले, ती फकाणां करून उडोवप तांकां व्हेरी इजी. पण जे कंप्लेन्स तांकां गेल्यात कंज्युमरा कडल्यान रिटर्न, ताजेर तांची चुप्पी, ते उलयत ना ताजे बद्दल काय. सो they just want to come and say out, or they already said yesterday, ना ते आमी मॅन्डेटरी करतले म्हणून. न्यूजपेपर क्लिप्स आहा, मिडियाचे क्लिप्स आहा मॅन्डेटरी करतले म्हणून. When the matter is sub judice and it is kept pending adjudication, how can you say this? How can you say this? So आमी हे नेक्स्ट टायम ह्युमन कमिशनाक नजरे हाडून दितले की हे अशें स्टेटमेंट करता म्हणून आमचे. आनी तांणी सांगतलें तुमकां जर आमी एक कॉल दिलो जाल्यार हजारांनी लोक हाडया, तुमकां माटो घालचो पडटलो फाल्यां. थंय बसपाक 10 जाणांकूच सिटींग कॅपेसिटी आहा. सो इतलेंच आमकां क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हे जे मिसलिडींग स्टेटमेंट डिपार्टमेंट करता तुमकां गरजूच नाय करपाची. आनी काल ह्युमन रायट कमिशनान दखल परत घेतली आनी स्टेट केले. आमी घेतल्या बिकॉज द सेंट्रल मिनिस्टर इज ऑन रेकॉर्ड दॅट इट इज नॉट मॅन्डेटरी, इट इज वॉलंटरी. हे 2-3 फावटी ह्युमन रायट कमिशनान तांकांय सांगल्या आनी आमी प्रेझेंट आशिल्ले. सो इतलें सांगलें आसतना तुमी भायर येवन आमी मॅन्डेटरी करतले म्हणटा. सो यू आर गोईंग अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द लँड. And we never expected this from a person like Kashinath Shetty, who himself is fighting for the cause of Goa, being in a government. So हे आमकां इतलेंच क्लियर करपाक जाय आशिल्लें. आनी because it should not so feel, people get confused very soon.
समजलं का? सो नेक्स्ट